नमस्कार, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया गोंयचें मोस्ट पॉप्युलर पकवान, तें म्हणल्यार चिकन काफ्रियल। हे जितले पळोवपाक बरें दिसता तितले खावपाकूय खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। तर हांवें हांगा अर्द किलो चिकन घेतला। हे चिकन हांवें बरें धुवन साफ करून तेंचे मिडियम कुडके करून घेतला। आतां हांकां आमी मीठ लावन घेवया। तातूंत 1 चमचो मीठ घालता हांव, तुमी तुमच्या चवी प्रमाणे घातल्यार जाता। अर्द चमचो हळदीचो पावडर आनी अर्द्या लिंबाचो रस पिळून ते अशें बरें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय आनी थोड्या वेळा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। आतां आमी पळोवया काफ्रियल मसालो करपाक कितें कितें जाय पडटलें तें। 1 चुडी ओली कोथमिरेचो पालो घेतला, 2 चमचे विनेगर, 3 हरवे मिरसांगो, 8 ते 10 लसणीच्यो पाकळ्यो सोलून घेतल्या, थोडे आले, तिखी, 7 ते 8 लवंगां, 1 चमचो जिरे, 4 मिरयां, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, अर्दो चमचो मीठ, हांगा तुमी तुमचे चवी प्रमाणे घालात, 1 चमचो साकर, थोडी आमटाण आनी 1 कांदो कातरून घेतला। आतां हें आमकां बरें फायन पेस्ट करपाक जाय, बरें ग्रायंड करून घेवपाक जाय। मागीर आमी एका मिक्सरान ओली कोथमीर, लसूण, मिरसांगो, कांदो, आले आनी सगळे सुके मसाले घालून ती वाटून बरी एक पेस्ट तयार करपाक जाय। आनी ही पेस्ट तयार करता आसतना मातूय उदकाचो वापर करप ना, ती विनेगर घालून एक बारीक पेस्ट तयार करपाक जाय। तर हो पळया आमचो काफ्रियल मसाला बरो बारीक वाटून तयार जाल्लो आसा। हो काफ्रियल मसालो आतां आमकां त्या चिकनाक लावन घेवपाक जाय। तर आमी 2 चमचे तो काफ्रियल मसालो चिकनान लावन घेवया आनी तेका अशें बरें मिक्स करून घेवया। ते फोडींग बरें लावन 1 ते 2 वरां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय। जितलो चड वेळ तुमी तेका मॅरिनेट करपाक दवरतात तितली तेका टेस्टूय बरी येता। ताजे उपरांत कायलीन थोडें तेल तापत दवरया। तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत ती मॅरिनेट केल्ली चिकनाची फोडी एक एक करून कायलीर घालया आनी थोड्या वेळान परतून तें चिकन दोनी सायडींनी बरें भाजून घेवपाक जाय। अशें बरें भाजून घेवपाक जाय। चिकन बरें दोनी सायडींनी भाजून जालें म्हणटकीर तें एका प्लेटीन आमी काडून घेवया। आतां त्याच कायलीन थोडें तेल तापत दवरया आनी तातूंत 1 कांदो उबो चिरून घेतला तो घालता आनी हो आतां आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय, बरो फ्राय करून घेवपाक जाय। मागीर तातूंत 3 चमचे काफ्रियल मसाला घालून ते एकदां अशें बरें भाजून घेवया। मागीर इल्लें उदक घालून एकदां धवळून तातूंत चवी पुरती मीठ घालून घेवया। मागीर ते अशें बरें धवळून तो मसालो बरो शिजोवन घेवया। तर पळया आमचो काफ्रियल मसाला बरो शिजला आनी ताजें तें तेलूय बरें सुटलां। आतां ते आमी भाजून घेतलेले चिकनाची फोडी तातूंत एक एक करून अशी घालून घेवया आनी ते एकदां अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी झांकणें धांपून ते थोड्या वेळ खातीर शिजपाक दवरया। आनी हें पळया आमचें गोवन पॉप्युलर चिकन काफ्रियल खावपाक तयार जाल्लें आसा। तुमकांय खूब आवडटलें, तुमी नक्की ट्राय करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।